Realistically, BJP's journey has been of, at least in गोंया भितर, is almost of 3 decades now. करेक्ट. तुमकां दिसता की तुम्ही 10 वर्सां भितर करपाक शकतले? कित्याक जावपाक शकना? हांवें जेन्ना जशें हांवें तुका म्हणलें 27 वर्सांची आमची रिलेशनशीप आशिल्ली बीजेपी कडेन. म्हजी जी फॅमिली आसा 27 वर्सां पयलीं पासून बीजेपी कडेन जुळून आशिल्ली. आमी ती वाटचाल पळयल्या. 500 मतां, 400 मतां, लोक समोर घेवप ना. आज आम आदमी पार्टी इज फेरिंग मच बेटर in spite of coming in late into a political way, because honesty is a core strength. At that point of time, honesty was the core strength of leadership of BJP. आज खंय उरल्या honesty? तूं म्हाका सांग. 27 वर्सां जेन्ना पर्रीकर उलयतालो आनी आयज जे बीजेपी उलयता तातूंत भितर फरक दिसना तुका? तारतम्य तरी दिसता खंय तरी? That is what is the difference. So when you have a party with a difference, who is saying that we are going to give you the best governance, good governance, an example is right in front of your eyes in terms of Delhi or now Punjab. Why should people hesitate to choose a party which is performing so well with honesty? And गोंयची आज परिस्थिती अशी जाल्या की करप्शन ज्या लेवलाक पावला पळय, तूं अटल सेतूच पळय तो किंवा बाकीच्यो गोश्टी पळय. आतां कला अकादमी आनी तो आतां नवें तें हें घालता ते दे आर कसलें तें गव्हर्नर्स पॅलेस. कित्याक जाय रे? तुजे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक रेडी ना. तुजे कडेन एक GMC आसा. पेशंट क्रिटिकल जालो सावथाक जाल्यार ताका नॉर्थाक GMCन हाडचो पडटा. वाय कांट यू क्रिएट अनदर हॉस्पिटल which is super speciality in South Goa for person from Kankon to reach there, or somewhere in Mapsa with super speciality doctors and infrastructure. I will give you one example. They had no enough ventilators for child. आज ते 5-6-7 जे यूज जाले की भुरग्याक प्रायवेट हॉस्पिटलांनी धाडटा. कित्याक? वाय कांट दॅट चायल्ड हू इज बॉर्न तूं म्हणटा ह्या गजालींचेर खर्च करात. हाजेर करा खर्च. कितले पडटा? 6 लाख 7 लाख. करप्शन करून 9 लाख. करप्शन करनासतना 6 लाख. बरें हांव म्हणटा 9 लाखान आनीक 10 व्हेंटिलेटर घ्या, 20 व्हेंटिलेटर घ्या. डोंट पीपल ऑफ गोवा डिजर्व व्हेंटिलेटर्स ऑर देअर चिल्ड्रन डिजर्व व्हेंटिलेटर्स? अँड आय एम सेईंग दीस बिकॉज आय हॅव प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. आज GMCन लोक फोन करतात म्हाका, केन्ना मातशें हेल्प कर, हें कर तें कर म्हणून. व्हेंटिलेटरूच ना जाल्यार ताका कितें करपाचें? If he goes to a private hospital, the cost is 50,000 to a lakh of rupees a day. Why can't you create this infrastructure? So when we are saying this, and when we are saying this, this is a party which will be able to provide this, and we are doing it, the best healthcare, best education. Why not look at it? Final.